इज जेन्युइन. इंटरनेट आसा आणि नासप खूप जाणांक त्रास जाता. जेन्ना केबल कट जाता तेन्ना इंटरनेट डावन जाता आणि ह्याच टायमार इंटरनेट उरतले म्हणून ते समज कंप्लाय करना. देर आर कन्सर्न्स रेज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर विच चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी चेअर्ड अ मीटिंग. वी हॅव क्रिएटेड अ लायन ऑफ एक्शन जे तांणी वेंडरांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा बरोबर बसून फाटले कितें ड्यूज आसा ताजेर तोडगो काडून फुडें वचचें. सायमल्टेनियसली हाव वी पुट देम टुगेदर अँड टेक थिंग्स अहेड. कित्याक पयलीं आशिल्ले सिमेंटाचे पोल काडले दे केम विथ एस्थेटिक्स हेक्सागोनल पोल्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लायटी खातीर. ते इतले केबल घेवंक शकना म्हणून पयर तांचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर मयूर हेदे आयलो ताणें सांगलें. सो ताजेर ऑलरेडी आयटी डिपार्टमेंटान ताजेर वेगळ्या तरेन विचार करून हाव कॅन वी कॅन सपोर्ट थ्रू द कित्याक रायट ऑफ वे डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन 4G सॅच्युरेशन हॅज बीन गिवन एज अ मॅन्डेट डिपार्टमेंट ऑफ आयटीक दिल्लो आसा. So we are already sitting with concerned departments, PWD, electricity, and trying to find a via media to solve the issues in the long run. But in the short run, right now, it cannot be that आम्ही internet cut करतले because तांचे dues जावना. That also is not holding. The ISP provider also should understand that they cannot take advantage of this situation because they are providing internet. they गच्चे करून दवरता. Sometimes are accidental. So तांणी accountability दवरची पडटली आणि म्हाका दिसता आमचो डायरेक्टर IT has already started moving things in this particular regard.